बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी बागयोन हातुनीक मान दिवंक हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात. एक फामील कशी सांगाता आमची मागणी, आमची विणवणी, आमची गरजो त्याच देवाक उबारूंक आयिल्लीं आसात. कित्याक आमकां बावार्थ आसा ह्या ताच्या चाकरा बागयोन हातुनी उद्देशी तो आमची मागणी आयकता म्हणून. आनी तेच भाशेन जे आमच्या जिवितांत उपकार मेळ्ळ्यात त्या पासत आमी दिनवासूंक हांगासर आसात. आनी दिनवासणेचे भेटेन वांटो घेतना आमी खेरीत कृपेच्या काळांत आसात, जंयसर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो जल्माची परब लागीं पावता. आनी दर दिसा होच तो सोमी जो जल्मतलो आमकांच आमचें जिवीत एक बरो सोबीत सुंदर गोठो करूंक तो आमकां आपयता. तर मिसा बेटीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवंक गरज. जायते फावटी आमचें जिवीत जेजूच्या जल्माचे तयारेक फावो तसलें करूंक आमी चुकल्या, जावं मोगाचें मनशां जावंक चुकल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. कालदिकायेन म्हणुया, हांव पातकी सूर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां भगवान विणलो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भगवान विणलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची देसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हें मीस 21वो जुल्म दीस समोर उमतलो. लिवन बारिटो पासत भेटयता, ताचे पासत आमी मागुया. तीच भाशेन जावं कोण पिडींत आसात, कोण बाळे नोकरी सोदतात, जिविताचो सांगाती सोदतात, तांचोय आमी उगडास करुया. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा जी काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांकांय बी देवाच्या हातींत आमी घालुया. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, जेन्ना सोडवणेचो संदेश दिवं तुज्या दुताक निश्कोडूंक आंकवारेशी तुवें धाडलोय, तेन्ना तिणें तुज्या उच्चारून नजो आसलेल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यान घेवन सांबाळलो आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरून देवाचें बिराड ती जावंक पावली. तिची देख घेवन तुजे कुशेक सदांच कालती जावन आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान आकाजा कोडें उलोवन अशें म्हणलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक खुणा माग. ती पाताळांतले खोलायेंतली वो उंच स्वर्गा वेली जावं.
पूण आकाजान पोर्तिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना, सर्वेस्पोराची परिक्षा कोचचो ना. तेन्ना इजायासान म्हणलें, आतां चीत दिवन आयक, दाविदाच्या गोरण्या, मनशाची सोंसणीकाय तिडयलाय ती पुरो ना तुका. आतां देवाची तिडोवंक सोदताय. बरें तर, सर्वेस्पोरूच तुमकां एक खुणा दितलो. पोले, एक आंकवार चोली गोरबेस्त आसा, ती रोकडीच एक पूत जल्म दितोली, आनी इमॅन्युएल म्हणजे आमचें मोदें देव हें नांव ताका दवरतली. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सगळीं म्हणुया, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराचे आदीन आसा प्रितूम, आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जाबाब, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. सर्वेस्पोराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेलोत, ताच्या पवित्र ठिकाणार पांय दवरूंक कोणाक फावो. जो नितोल हाताचो आनी निर्मल काळजाचो, जो होलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशांक. जाबाब, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सर्वणाराक देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पोलियोंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. जाबाब, मोयमेवंत राजाक भितर घेयात, दोलबारांचो सर्वेस्पोर तो. शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. दाविदाची चावी तूं, सासणीक राजाचे दारवटे तूं उगडटाय. कालोकाचे बोनकोणींत बसलोल्या कोयद्यांक सुटका दिवंक ये. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. 6व्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान खुरपेन बोलली, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळें. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक रात चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदुताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें? आनी देवदुतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर आपली सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजें थावन जल्मतलो
त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांचडी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचेर सोरशिल्लो कोड सोरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका कृष्ण. इश्टानो, एक दीस खंय एक पूत आपले आवयक आजिलान सोडून येतालो तेन्ना खंय आवयन पुताक विचारलें पुता म्हाका आजिलान कित्याक तूं सोडटा. पुतान म्हणलें खंय माय तुजो सांबाळ करून चड दिसपेस जाता. बिराडांत रावता थंयसर भाडें चडलां ह्या पासत म्हज्यान तुजो सांबाळ करूंक जायना. आवयन म्हणलें पुता सोजमोली हांव पूण एक मात उगडा आसतो हें भाडें तुज्यान फारीक करूंक जातलें पूण म्हज्या कुसव्याचे आनी म्हज्या काळजान तुका हांवें वाडयला तो ताचें भाडें तुज्यान केन्नाच फारीक करूंक जावचें ना आनी हांव तुजे लागीं मागोय ना. खरेपणी एक आवयपणाचें देणें म्हणल्यार सोबीत सुंदर देणें दर एके वस्तुरेक आनी हेंच तें आवयपणाचें देणें सुरवात जाता वस्तुरेच्या एका सांद्यान तो म्हणल्यार कुसवो जें आन एक देवाचें व्हडतें देणें दर एके वस्तुरेक. आयज किरीत भाशेन जेन्ना आमी आवयपणाचें हे सोबीत देण्याचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना तिका देवान कुसवो दिला. तुयेंसान सगल्यांची आमची सुरवात जाल्या. तुयेंतान जिवीत उत्पन्न जाता ताचेंय व्हडतेंपण आयज आमी नियाळटा. पळोवंक गेल्यार देवान वस्तुरेक हें देणें दिल्लें आसा पूण तें देणें देव जाणा एक लग्न जाल्ले वस्तुरेक भुरग्याचे देणें दिवचें वो ना दिवचें तें देवाच्या हातान आसा. आनी त्याच पासत दर एक काजारी जोडस जेन्ना आपले काजार देवा मुखार सोपूत दिवंक येतात तेन्ना तांकां हांव प्रश्न घालता देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां घेवन म्हणल्यार आमी सोत मानतात बोरवाशान रावतात तें देवाच्या हातांतलें येता आनी हें व्हडतें देणें देवाक हक्क आसा कोणाक दिवंक ना दिवंक पूण आमी सगळीं बोरवाशान रावता. देव दर एके काजार जाल्ले वस्तुरेक आवयपणाचें देणें दितलो आनी तिचो कुसवो भरतलो म्हणून. हें व्हडतें देणें आयज आंकवार मारेक मेळटा तें आमी पळयतात. शिव वर्तमानान थंयसर हें विचपीत कसलें काय म्हूण आंकवार मारया अजाप जाली. दादल्या लागीं केन्ना कसलोच संबंद नासतना कशे भाशेन हांव गोरबेस जातली प्रश्न घालता ती आनी देव तिका देवदुता उदेशी सजमायता. पळय पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत येतलो तूं आवय जातली. जोरी तर हें सजमोंक मातशा तिका त्रास जाले जाय पूण काल्तिकायेन मानून घेता आनी देवाचे सुडवणेच्या कार्यान हांव तुजी चाकर म्हणून वय हो जबाब देवाक दिता. देव तिका आवयपणाचें देणें दिता जाल्यार तिचो निर्मळ कुसव्यान आपल्याच पुताक रचून हाडटा आनी आंकवार मारया कुशालकायेन हें आवयपणाचें देणें आनी आपल्या कुसव्यान ह्या देवाच्या पुताक येवकार दिता. देवाच्याच हातींत आसा आवयपणाचें देणें दिवं आनी कुसवो भरून हाडूं. पूण संवसार कितें म्हणटा काय जे देवाच्यान दिवंक जायना तें विज्ञान सायन्स आनी दोतोर दिवंक शकता. आनी ह्याच पासत संवसार आपूण देव कसो जावंक सोदता. वी वॉन्ट टू प्ले गॉड. देव दिना चड खबर आमी करुया विज्ञान दिता दोतोर दिता. त्या पासत आयज आवयपणाच्या ह्या देण्याचेर जायतीं कोतां पडल्यात आनी कुसवो जे देवाचें एक व्हड देणें दर एके वस्तुरीक आतां एक हेड जाला. कित्याक म्हणटा काय
एक कोताची हांव खबर सांगता, खाडे कोताची जाय ती आसात. आनी एक खाडे कोत म्हणल्यार सॅरोगसी. सॅरोगसी म्हणल्यार कितें? एक अस्तोरी आपलोच कुसवो भाड्याक वा रेंदाक कसो दिता. भुरगें दुसऱ्याचें, एक अस्तोरेचे दादल्याचे तांचे भुरगें तें, पूण तें भुरगें ही अस्तोरी आपल्या कुसव्यान सांबाळटा, आपलो कुसवो भाडें कशें रेंद कशें तांकां दिता थंयसर वाडून. एक एक पावटी गोडी कुसवोय दिता जाय वो आपले ओवम जो गोरजेचो भुरग्याक जल्माक हाडून दोर एके अस्तोरेचो जीव कसो तो ती दिता. कितें दुसऱ्याक गोरजेक जाय हांव रेंदाक कशें दितां. आतां हे सॅरोगसी म्हणटात तें कित्याक लागून जाता काय? 3 कारणां आसा. पयले सुवातेर जी जोडे भुरग्याक आशेतात आनी तांच्यान जायना ती असलो मिन्स घेतात भुरग्याक जल्माक हाडून. वो जायते फावटी होमोसॅक्शुअल कापल्स आसात ती सेम सेक्स, दादलो दादलो बायल बायल, तांच्यान भुरग्यांक केन्नाच जल्माक हाडूंक जावचें ना, ती असले मिन्स यूज करतात. वो तिसरे सुवातेर जी जोडे तांच्यान जाता पूण कितें भुरग्याक आनी कुसव्यान कशें घेवन वेतले. म्हजो वावर आसा, म्हाका जायत्यो जबाबदारी आसात आनी ह्या भुरग्याक कशें घेवन वेदेलें हांव, कशे भाशेन म्हजी जबाबदारी पाळटलें, म्हज्या वावराचेर प्रभाव पडटलो, म्हज्या फिगुराचेर सगल्याचेर प्रभाव पडटलो. त्या पासत म्हज्यान जायना. भुरगें आमचें भाड्याक दिवया, थंयसर तें रोचून हाडूंक सांबाळूंक 9 म्हयने. आनी उपरांत जेन्ना ही अस्तोरी आपलो कुसवो भाड्याक दिता, उतोर दिता, जल्माक हाडल्या उपरांत तें भुरगें तें आपल्या आवय बापायन दितलें. पवित्र सभेचें मोन कितें काय? आतां समाज कितें म्हणटा हाचेर? समाज म्हणटा आरे पवित्र पुस्तकांतूच आसा तें. पयली सॅरोगसी जाली ती म्हणल्यार अब्रामाच्या काळान. अब्रामाक आनी साराक भुरगें जायनासलें म्हणून अब्रामान आपले चाकोनीक हागाराशी एकवट केलो आनी थंयसर भुरगें केलें. तिवूय सॅरोगसी जाल्यार पवित्र पुस्तकूच सांगता सॅरोगसी मानुया. तशेंच आयचें शिव वर्तमान जें आमी आयकलां थंयसर म्हणटा आंकवार मारियाय बी सॅरोगसीन कशी आयली, देवाच्या पुताक हे संवसारांत हाडलो, जेजूक हाडलो. तिचो पूत न्ही तो देवाचो पूत जाल्यार तिणें आपलो कुसवो दिलो ह्या देवाच्या पुताक हे संवसारांत हाडून. पवित्र पुस्तक सजमूंक जाय जाल्यार ताका एक वेळ आसा, ताका काळ आसा. त्या काळा प्रमाणे आमी सजमूंक जाय, कॉन्टेक्स्टा प्रमाणे. आनी तेच भाशेन पवित्र आत्म्याची प्रेरणा जाय पवित्र पुस्तक सजमूंक. नाजाल्यार कांयच्या काय पवित्र पुस्तकाची सुजमणी घेतात आनी आड शिकवण प्रचार करतात. पवित्र सभेची सॅरोगसीचेर कितें शिकवण काय? पयले सुवातेर पवित्र सभा इगोर्ज माता सॅरोगसीचेर आड. कित्याक? पयलो व्हडलें मोठें कारण जिवीत पवित्र आनी तें देवातायन उत्पन्न जाता. हें आमकां पवित्र पुस्तकूच ताचो पुरावो दिता. देव आमकां आकारून हाडटा आनी खंय फॅक्ट्रीन न्हय, लॅबांत न्हय, पूण कुसव्यान. तें देवाच्या हातीन आसा. सुरवात जाता देव, जिविताची सुरवात म्हणटा ती देव आनी ताचे हातान आसा ती जिवीत व्हरोंक. त्याच पासत मनशान म्हणोंक जायना हांव देव जाता आनी हांव जिविताक सुरवात दिता. ना, तें देवाच्या हातीन आसा. दुसरे सुवातेर ही पद्दत जावं ती सॅरोगसीची काजारी जोडव्यांच्या एकवटाचेर हाड, जंयसर दादलो आनी अस्तोरी एक जावन तांच्या त्या मोगाच्या एकवटाचेर देव आशिर्वाद घालता आनी जिवीत उत्पन्न जाता. पूण हांगासर कितें जाता सॅरोगसीन तें लॅबान तयार करता, न्हय एकवटान न्ही, लॅबान एक्सपेरिमेंट केल्ल्या भाशेन तयार जाता आनी उपरांत ते खंयचे एके अस्तोरेच्या कुसव्यान घाता जी आपले कुसवो भाड्याक कसो दिता तो. आड एकवटाचेर हाड आनी केरीत भाशेन एकवटाचेर हाड. कित्याक? मनशां एक जातात, जोडे दादलो बायल, तांच्या जिवितांत दुसरी पाटी येता, तिसरी अस्तोरी तिचो कुसवो. तुरे भुरगें वाडटा आसतना कोणाक आपली आवय म्हणून मानून घेतले, 2 आवय जाल्यो. त्या पासत एकवटाचेर हाड. तिसरे सुवातेर भुरगें देवाचें देणें. आमचो हक न्ही, देवाक जाय तो दिता, तें देवाचें देणें. पूण हांगासर जेन्ना सॅरोगसीन भुरग्याक जेन्ना
दुसऱ्याच्या कुसव्यान घालतात एक कुसवो रेंदाक कशें दिल्ल्या भाशेन हांगासर कितें जाता भुरगें प्रॉडक्ट कशें जाता आमी ऑर्डर करतात प्रोड्यूस करतात आनी मागीर विकतात भाजी पालो विकतात हें तें एमेझॉनाचेर विकतात ते भाशेन जालें भुरगें ते भाशेन ना भुरगें देवाचें देणें ताका प्रॉडक्ट करूंक जायना पसऱ्या वेली वस्त न्ही ती ऑर्डर केली आनी विकली ना भुरगें देवाचें देणें जिवी देवाचें देणें तिसरे सुवातेर जेन्ना कुसवो विकता तेन्ना ओस्तोरी आपलेंच आवयपण विकता जे भुरगें 9 म्हयने कुसव्यान वाडटा तेन्ना आवयचें नातें ताच्या जिवितान वाडटा उपरांत मागीर दिलें जालें वेळ पावलो दिलें भुरगें हें भुरगें कोणाक आपली आवय म्हणून घेतलें हे भुरग्याक त्या आवयचो मोग गोंयतान मेळटलो उपरांत सगलें त्या भुरग्याक दीत व्हडलें व्हडलें शिकोवप व्हडलें व्हडलें जेवण पूण पयलेंच त्या भुरग्याक एके आवयन आपलोच कुसवो दिवंक हांकडेली जाल्यार त्या भुरग्याक आनी कसलो मोग त्या भुरग्याक लोकांच्या घरांत पोसलें कशें आनी हांव मागीर उपरांत जाय तें दितना भुरग्याक हेळ कसो केलो आनी त्याच वसत सेरोगसीचेर जायते आनी वस्तू आसा ज्यो आड वेतात पवित्र सोबी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ही वस्तू सारकी न्ही देवाची राड मनीस देव जावंक सोदता हें चिंतून हाची राड गेला पूण कितें जरी तर आमी नदर मारल्यार समाजाचेर कितलीं चोल चित्रां आयलोलीं आसात सेरोगसीचेर कितलीं आमचे सेलिब्रिटीज जावं तीं व्हडलीं व्हडलीं मनशां आयज सेरोगसी वेता आनी नॉर्मलायज करता हें सारकें कांय ना कोणूच म्हणटलो वय तें सारकें कित्याक कोणा बाळे भुरगें मेळना वेची गरज थंयसर व्हडलें मोठें कारण हें जिविताचेर हाड कित्याक जेन्ना आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन करून दादल्याचो जावं ते स्पर्म्सो ओस्तोरीचो ओवम घेवन थंयसर ते फर्टिलायज करून एम्ब्रियोज जातात आनी उपरांत ते ओस्तोरीच्या कुसव्यान घालतात तेन्ना एकूच घालतात आनी उरलेले एम्ब्रियोज जाय ते भायर मारतात हे एम्ब्रियोज जिवीत आमी जेन्ना भायर मारतात आमी किरमीदोर जातात आयज आमी पयल्या वाचपांत पळयलां थंयसर आहाज प्रवादी ताचे उदेशी इजायास प्रवादी बाकीत करता आहाज एक नोश्ट राजा आसलो तो मनशाची बोली चोडयतालो आपल्याच पुताक देखून ताणें मारलेलो त्या आहाजा भाशेन आमी जातात आमच्या भुरग्यांक आमी मारतात जे जीव देव दिता ते मारतात जाल्यार होच संवसार पवित्र सुबिकान देवाक प्रोश करतलो जाल्यार आमकां भुरगीं नात जाल्यार कितें करपाचें रोडपाचें देव आनी किरीत भाशेन पवित्र सभा आनी मादर तेरेसा ह्या प्रश्नाक जबाब दिता भुरगें दिवप तें देवाच्या हातीन आसा ती देवाची वचून दिवंक जाय वा ना दिवंक जाय जरी तर तुका भुरगें जाय दिसता जाल्यार एडॉप्शनाक वच ओन्ली ऑप्शन एडॉप्शन जंयसर कितलीं अनाथ भुरगीं आवय बापायच्या मोग आशेतात आवय बापूय ना गुडी देवान तुका ह्याच कार्याक रोचला जायत गुडी त्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशीं घेवं त्या भुरग्यांक आवय बापायचो मोग दिवन पूण मानून घेवंक आनी समाजाक आनी आधुनीक काळांत मातशें मन आमी उजवाडूंक जाय आयज जेन्ना आवयपणाचे व्हडत्या देण्याचेर आनी कुसवो जे देवाचे सोबीत सुंदर देणे एक वस्तोरीक ताचेर आमी नियाड केला आमी मागुया जायतीं लग्न जाल्ले जोडे देवाच्या भुरग्याक आशेतात तांचे देवान आपलो उजवाड घालो आनी केरीत भाशेन समाजान आतां हें वायट जाता आवयपणाचें हें देणें आनी कुसवो एक हेळ कसो करून दवरला ह्या मनशाचे मोनाचेर उजवाड घाल म्हूण ह्या मिसा बेटीन जो देव जिविताची सुरवात तो येतलो ताचे लागीं आमी मागुया सगलीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी नीज मोगान केल्ले सेवे वरवीं पोरजेक देवाचे मोगाचे नमुने ते जावंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया आमची मागणी आयकून घे बापा ह्या क्रिस्तेण्याच्या काळान जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मोल काळजान आमी तयार जावंक
आनी दिसान दीस पवित्रतायेन वाडूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आयज लिवेन बरेटो आपलो 21वो वाडदीस समोरमता. ह्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. तर भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन बापान आपलो सुबा आशिर्वाद ताचेर घातल्या पुरो म्हूण मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. दोळ बापा खालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीचे वेळार आमी गान घेवया C10 पेज 32. सोगली उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सुर पदवीदार देवपाक मानदा दोसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदबाक सुरवेस्पोर मानू. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या उत्तम बलिदानाची तुजी दोयाड दिश्ट घाल. भावार्थान आनी बोरवाशान आमी आशेता तें सासणाचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळूं. हे उपकार आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय वशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सुरकाणी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पोरगोटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जिवामान ताची वाट तयार केली. तो पावतूच ताची ओडोक दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संदोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळूं आमी सोगलीं गितां गावून वाखाणण्याची. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें गितून आमी निरोन तोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण हांव मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोणाच्यान जाता ताणी दिमी घालची. अशुभ वेळ जेजूची कूड आनी रगत ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंचे.
तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिचांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमची बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया बावार ताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी उनोशी वोद पोना वोरवी तुवें आमकां सोडोयली सोमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खावस तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगो शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गवंडी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेले ते आमचे भाव भयणींची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पोरचोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनोवतात कोण पिडींत आसात कोण नोकरी सोदतात जिविताचो सांगाती सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मेरी देवाची माये सांगाती मागीर धरून तान सूर काणी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मुय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून ती धरून म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशान ओतरेकतावन तूर आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा सुचित शासनाच्या आसा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता तुमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्ट घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्या शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचेय सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकूत कोर देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन आमी सगळीं उबी रावतल्यो जेजूक आमच्या काळजान शिवंक वेतना आमी गायन घेवया D11 पेज 53
प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या खाणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सुर्गींच्या जेवणाची गोडसाण चाखतात ती कोरी सवस्काय भोगूंक पावूं हें मागता हांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोनदान जालां 39,760 रुपया. तुमच्या उदारपणाची देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाक जुरीतोर कुमसाराचो साक्रामेंत समोरमूंक जाय जाल्यार फादर थंयसर त्या कॉरिडोरांत आसतलो, तुमी थंयसर वचून कुमसार जावं येता. सुरवेस्पूर तुमची सोवें आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजी विणवणी देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतीपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्मदूता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी देवाच्यो तोर फुरगुटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरोज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योन तांतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारां तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळ्ळीरपण आनी उपोद्रे, म्हजे हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत तातूंत तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सोदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजूतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवन तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. शेवटाक
शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.